मेंबर आयज आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट नानू हरमलकर बिरनोड्यान येयल्लो आसा। आयज सांजचो तेचो गांवान हे आसतलो, फेरी आसतली प्रचारा खातीर। आनी आयज तुमी जर पळयशात जाल्यार नानू बिरनोडच्यान हांव हमखास सांगता, आमी सगळे पंच, आतांचे पंच, पयलींचे पंच, सरपंच, आमी सगळे 80% मतदान नानूक दितले। कित्याक फाटल्या हेच्या तुकारामाच्या हेच्या आनी आमच्या हेका हांवें अपील केल्लें लोकांक आनी सांगलेलें, म्हाजी धजा उडयताले काँग्रेसवाले की हांवें आमचो हो आसलो धारगळकर तेन्ना ताका अमकी मार्जीन दिता म्हणून सांगलेली बिरनोडच्यान। तशीच आयज हांव सांगता नानू 80% मतदान बिरनोडच्यान जातलें। आयज बीजेपीन जो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आहा तो बऱ्यापैकी कॅन्डिडेट दिल्लो आहा। सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे इतकेंच की बिरनोडा पंचायतींतले 7 मेंबर आयज त्याच्या बरोबर आसात। आणि त्याच प्रमाणे पयलींचे एक्स सरपंच, एक्स पंच मेंबर ते सुद्धा बरोबर आहा। उदाहरणार्थ प्रशांतराव आहा, शैलेश आहा, भरत गावडे आहा, देवेंद्र परब आहा, मंगल आहा, आमची कांबळी ते आहात, सगळे आहा। कारण युतीचे सरकार आसा आणि युतीचोच कॅन्डिडेट आयज बऱ्यापैकी युतीन सोपटेचो सपोर्ट आहा। सोपट्यान आमकां सरळ सांगलेलो आहा गो टू हेड आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो बीजेपीचो कॅन्डिडेट येवन करपाक जाय। आमी जे लोक मतां घालतले ते कमळाक घालतले। आयज नानू उर्फ श्रीकृष्णा हो बऱ्यापैकी काम करता, कारण बऱ्यापैकी कॉन्ट्रॅक्टर असल्या कारणान तेणी आयज सुद्धा काल सुद्धा तेचेर एक कोणी तरी हे घातली, पण तेतूनसून सारको क्लीन म्हणजे तेणी खंयच काय करूंक ना। पण बऱ्यापैकी कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आहा बीजेपीन। ते बीजेपी कॅन्डिडेटाक आयज आमच्या जे वांगडी आहात तेंच्यांनी सांगलेले आहा की 100% जरी आसलो तरी 75% ही बिरनोडा पंचायत वयतली। त्याच प्रमाणे तुये पंचायत सुद्धा जी आहा थंय सुद्धा आमी फिरलेले आहा। तुये पंचायतीन सुद्धा 75% आहा तो। धारगळ ही तेचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी, धारगळीन आमकां काय सांगपाची गरज ना। धारगळ ही कंप्लीट तेची। जेन्ना आमी फिरता पंच सरपंच नात्यांनी आमी फिरता प्रत्येक गांवांनी फूल सपोर्ट मेळटा। पोरास कड्यान ताका सपोर्ट आहा। तुमी इतर जे कॅन्डिडेट आहा तेंचो बघतालेच कशें हे आहा ते। कालच एक कॅन्डिडेट ह्याच्या बद्दल कितें ते बोला आसलो, हांव तेचो निर्दोश करता, कारण तेणी पार्टी खयली दिली आपली हे करपाची आनी तेचेर कोणचे तरी बोलपाचें। हांव नांव घेयना, कारण तो जो हे आसा तो तेणी कितपर्यंत मजल मारतलो आणि बाकीचे सुद्धा कितपर्यंत मजल मारतली ते येणाऱ्या 22 तारखेक कळटली। आमी बिरनोड्या पंचायतीन आसा आणि ऑलमोस्ट आमी 2 वॉर्ड आमी कवर केल्लेले आसता आणि लोकांचो प्रतिसाद पळोवन आमकां अशें दिसता की आमी 22 तारखेक भरघोस मतांनी विजय जातले। नमस्कार, मी वॉर्ड नंबर 5 ची बिरनोडा पंचायत वॉर्ड नंबर 5 ची मेंबर स्वाती मालपेकर। आज आम्ही 2 वॉर्ड केलेले आहे आणि वॉर्ड नंबर 5 अजून बाकी आहे, तो आम्ही लवकरच कव्हर करणार। खरं बघता आता बीजेपी शिवाय पर्यायच नाही आहे आम्हाला, आणि जर आम्हाला वरती बीजेपी पाहिजे तर खाली बीजेपी निवडून आणायलाच पाहिजे, आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांचा पण भरपूर प्रतिसाद भेटतोय। आणि असं या प्रतिसादामुळे असं वाटतं की नानू सर नक्की निवडून येतील, यात मुळीच आशंका नाही। नमस्कार, धारगळी जिल्हा पंचायत आम्ही सांगपाचें म्हणजे आम्ही म्हाका दिसता नवीन जे आता आमच्याकडे 7 मेंबर आसा ते 7य आसून आमी फाटल्या 2017 ते 22 मेरेन आसलेले आमचे परत प्रशांत आसा, आमचो भरत गावडे आसा, हे आमी फाटले जे मेंबर आसात ते बरोबर नानू बरोबरच काम करता। आणि भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो नक्कीच आसा आणि नानू हो 8,000 मतांनी निवडून येतलो, इतली अपेक्षा आसा। पयलीं म्हणजे धारगळ मतदारसंघात नानू हरमलकर ह्यो भरघोस मतांनी म्हाका दिसता आमच्या बिरनोडा म्हणजे 75% पडटली मतां नानू, कारण तेंचो पयलींच्यान बालकिल्लो म्हटल्यार जाता बिरनोडा पंचायतीत, कारण तेचो मोठो भाव तुकाराम हरमलकर हांगा बिंदास आहा आणि त्याच्या प्रचारार नानू प्लस पॉयंट। आणि प्लस दुसरी गोष्ट म्हणजे बीजेपीचे असल्या कारणान आम्ही सगळे फूल त्याच्या वांगडा आहो, आणि आमचो 7व्या वॉर्डात म्हाका दिसता 75+ जातली अशी आम्ही हे 2 शब्द सांगान नानूक भरघोस मतान निवडून हाडटलो। आणि ही जाल्ल्या ऑलरेडी फायनल जाल्लो नानू विन म्हणून, कित्याक ते बाकीचे कोण आहा न्हू तेंची खंय ह्याच ना। हांव बिरनोडा गांवची सरपंच। आमी आज बिरनोडा 2 वॉर्डांनी फिरलेली आसा। ज्या ज्या घरांनी आमी फिरल्या त्या घरांनी आमकां बरो म्हणजे म्हाका अशें दिसता की सगळोसो लोक बीजेपी वांगडाच आसा आणि ती बीजेपीकच वोटींग करतली आणि आमच्या नानू हरमलकराक निवडून हाडटली, इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता। भारतीय जनता पक्षाचा